The Blessed Mother's participation from the very beginning of the history of salvation is not easy. From womb to tomb, she heard the cry of her Son, our Savior, Jesus Christ. But the truth is, she continues to hear both the cry of the earth and the cry of the poor. Mother Mary shows us the way. In our crusade to protect human dignity and the integrity of creation, we are not alone. With her strong will and humble heart, she was not left alone by the disciples, and the Holy Spirit descended upon them. Solidarity and collective action. Today is the Feast of Our Lady of Sorrows, or Mater Dolorosa. The $7, the Latin word for sorrows, are events in Mary's life that are depicted as 7 swords piercing her heart. The first sword is referenced in Luke chapter 2 in the words of Simeon's prophecy. Behold, this child is set for the rise and fall of many in Israel, and a sword thine own soul shall pierce. The flight into Egypt and the loss of the child Jesus for 3 days in the temple are 2 more from Jesus' childhood. The 4 other sorrows are Jesus meeting his mother on the road to Calvary, the crucifixion, Jesus' descent from the cross into the arms of his mother, and the entombment of Jesus causing Mary's loneliness. Every loving mother willingly pours forth all she has out of love for her child. And because of Mary's perfection, she suffered more and endured more than anyone ever has. The Feast of Our Lady of Sorrows goes all the way back to 1667 and afforded official status in 1913 by Pope Pius X.
संसाराचे राणीये सोडा संसाराचे सोडांस आमच्या मोगान लास्तोले सोडांस आमच्या मोगान लास्तोले सांडू नाका माये मोगाचे पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान गे आमकां तुज्या गोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान गे आमकां तुज्या गोपान. सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया 822 पेज नंबर 11 822. परमेश्वरा सुचोयता ताचेर आसोलेच मोगाचे परमेश्वरा सुचोयता ताचेर आसोलेच मोगाचे ओसोळान स्वासो घेचो आमचो देव आमचेर मागयता सोमेस्ता लागीं आपयता आपणाचे मोती सोबयता ओसोळान स्वासो घेचो आमचो देव आमचेर मागयता सोमेस्ता लागीं आपयता आपणाचे मोती सोबयता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या दामयांव आग्नेलो पेरेरा गोम्स हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून आमी भेटयता. तशेंच दुसरें तेसांव सोंपून गेल्ल्या जुझे प्रेशस नोनीस हाच्या ओतम्या पासत भेटयता. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात एंटनी फेर्नांडीस आनी नॅटी रॉड्रिगीस, तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आपलो जल्माचो दीस मनयतात आयज वेलेन्सियो मिनेझीस, रोजी कॉस्टा, सिंड्रेला पेरेरा, लिओरा आंतांव, रिचर्ड झेवियर, स्विझल डिसोजा. तशेंच हेर सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचे पासत मागुया. आमची हेर दुसरी मागणी जेन्ना इस्कॉलां कॉलेजी सुरू जाल्ल्यो आसात, भुरग्यां पासत मागुया, टिचर्सां पासत मागुया, मॅनेजमेंट्स आसात तांचे पासत मागुया, आमचो एड्युकेशन डिपार्टमेंटा पासत मागुया. तेच बरोबर आमच्या गोंयचे पासत मागुया. ज्यो वस्तू आमच्या गोंयांत घडटात तातूंत
आमचें गोंयचें राज्य सदांच साल्वार जावन उरल्यार पुरो म्हणून आमी भाग्यून फ्रांसीस शावेराचे मोजतीनूय देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा भाग्योंत आंकवार मारिया दुखेस्त माय आयज तिचे सेवाधर्मीक समरण करता. खेरीत भाशेन देवाक आमी दिनवासुया ही माय आमकां दिल्या देखून. आमची ही जण एकल्याची माय आमचे पासत जायते कश्ट काडटा. तांच्या काळजान जायते फावटी आमी सुरयो तोपल्या. आमची सृश्टी माता आमचे पासत जायते कश्ट कोट्टा. आयज आमची सृश्टी माता रोडटा, कश्टांत आसा, दुखींत आसा. तिचेय पासत आमी मागुया. आनीक जायते फावटी आमची आवय जेन्ना दुखांत आसा तेन्ना भुरगीं कशीं आमी तिची दूख समजूंक ना. थोडी फावटी आमच्या वायट जिविता वरवीं आमी तिचे दुखी आनीक वाडयल्या. असल्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच आंकवार मारीक सगळ्यांक दिवता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताक खुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कश्टा दुखींनी वांटो घेवन खुर्सा मोडी उबी आसली. सासणाचे जाणवायेची ही तुजी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारान जेजूचे कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जीवनपणान भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विनवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. हेब्रुवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं घालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्यांक सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें देवचें वळख. आमचो जबाब जावन दी. माय मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. माय मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका कदींच लोजय घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. म्हजे विणवणे कांदी बेगोबेग म्हाका सोडूंक ये. जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. चोरयां मांडलोल्या जाळांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा. जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार.
साबाब माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें तुका शरणा येतल्यांक तुवें फावो केल्लें केदें व्हडलें तुजें भलेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशाचे दोळ्या मुखार साबाब माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा उद्गार भागीवंत आंकवार मारी तूं खरेंच सुदोवी भागी तुजो जीव दिनासतना जेजूच्या कुर्सा मुळी रोगता साक्षीचो मुकूट जिगलोय तुवें सायबिणी सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोव्या जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें अस्तुरे हो तुजो पूत उपरांत शिसाक म्हणलें ही तुजी आवय आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता दुखेस्तावय तुका बोरी उतूम कळटालो त्या वेळी उबी आसली कुर्सा मुळी आस्कार सुस्कार ती सोडटाली दुखी कोतीन ती रोडटाली तोरसादीन ती आसपासाली भाव भयणीनो हें गीत आमी कोरेजमाच्या काळार घडी म्हणूंक जाय आयज दुखेस्त आवयची आमी परब म्हणटा तेन्ना हें गीत आयच्या दिसाक लागतलें गीत कित्याक सायबीण मांयच्यो दुखी नियाळपाक आमकां हो आयज एक सैग जेजूच्या खुर्सार जेजू खुर्सार आसा तेन्ना ही आमची आवय थंयसर रडटाली म्हजो नियाळ ह्या गिताचेर आनी ह्या आयच्या दिसाचेर करता आसतना म्हज्या दोळ्या मुखार ह्या दिसांनी फकत सृश्टी माता येता ही रडटली आवय आयज हांव पळयतां की आमची सृश्टी माता आयज रडटा आयज आमी सायबीण मांयचे हो दुखेस्त आवयची हें समारंभ करता जाल्यार कालच्या दिसाक आमी पवित्र खुर्साच्या जैताची परब मनयल्या जेजून आपल्या खुर्सा वरवीं वायटाचेर पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत वेलें कोश्टां वरवीं हाचेर ताणें जैत वेलें आनीक एक दीस मातसो मुखार वचत जाल्यार आयतारा दीस जरी तर तुमी पेपर वाचला न्यूज पळयला जाल्यार दक्षिण गोंयान तशेंच उत्तर गोंयान आमची गोंयची सृश्टी राखचे पासत जायते कार्यक्रम जाले तातूंतलो एक नॉर्थ गोवा गिरी जो हायवे एक्सटेन्शन जाता आनी थंयसर जे माड आसले काय बरे आयकॉनीक कोकोनट ट्रीज म्हणटात त्यो राखचे पासत गोवा ग्रीन ब्रिगेड ह्या जोम्यान मुखार सरून हे माड जे मरपाक लागल्यात तांकां न्यू रुटींग सिस्टम काडपाक भार घेवन थंयसर वावुरले हाचे पयलीं जेन्ना हे माड कातोत्ताले नाच करूंक
प्लान काडलेलो तेन्ना उबे रावन गोवा ग्रीन ब्रिगेड तशेंच दुसरे जे गोंयच्या मोगाचे आसात तांणी मुखार सरून बोवाळ केल्ली. तशेंच उगडास आसतलो आमकां कोलवाळे ज्यो मँगो ट्रीज आसल्यो, आंब्याचीं झाडां आसलीं, आयकॉनीक मँगो ट्रीज अशें म्हणलेलें, त्यो राखपाक हेच जोमे मुखार सरलेले. सरकारान म्हणलेलें ना ते तांकां आमी कांय करचें ना, राखून सांबाळून दवरतले, आयज थंयसर वचत जाल्यार ते ना, ते कातुरले. म्हणटच ल्हवू ल्हवू कोडे नासतना सृश्टी मातेक घावे घालीत आसात आमचे गोंयचे भुंयेक, आनी गोंयच्या जे आमचे भुंयेचीं जीं फळां आसात, आमचीं दानां जीं आसात तीं नाच करीत आसात. तशेंच त्याच आयताराक मोलें कोलें ह्यो 2 पंचायती बरोबर गोंयचो एकवट म्हणटा तो जोमो कसो न्हू पूण सगळे जोम्यांक बराबर आपोवन आमच्या गोंयांत आयज जायते जोमे आसात जे सृश्टी राखपाक आमचें गोंय सांबाळपाक झुजतात. तांकां सगल्यांक आपोवन मोलें जे 3 प्रोजेक्ट येवन आमचे वेस्टर्न घाट्स पिड्ड्यार जावपाचे आसात तांचे विशीं तांणी आपली मोतां उक्तायलीं आनी लोकांक उलो मारलो, मुखार सरया सगलीं बराबर, आमची सृश्टी माता दुखींत आसा, घाय पडपाचे जाल्यात, मारून उडोवपाचे जाल्यात, सांबाळया तिका. दुखेस्त आवय रोडटा. भाव भयणीनो, आयज ही परब मनयता आसतना दुखेस्त आवयची सायबिणीच्यो 7 दुखी हे मीस सुरू जावचे आदीं जो व्हिडिओ घातलेलो तुमी पळयला जाल्यार सायबिणीच्यो 7 दुखी थंयसर आमी नियाळल्यात. 3 दुखी जेजूच्या भुरगेपण आयल्यो जाल्यार 4 दुखी जेजूच्या कोश्टांच्या वेळार. आनी ह्या कोश्टांत सायबीण माय आंकवार मारिया कोश्टवली, तोर्सात तिच्या काळजान रमलोल्या भाशेन, आनी हें सगळें ती सांबाळून दवरताली आपल्या काळजान. आनी ही सगळी दूख कोश्ट कित्याक? फकत आमचे सोडवणे पासत. कित्याक? ज्या पुता पासत तिणें ही दूख सोंसली तो पूत ह्या कोश्टां वरवीं मनशा कुळाची सोडवण करूंक आयला. आनी हो सोडवण करूंक आयलोलो देवाचो पूत, मारयेचो पूत, आमचो सोडवणदार. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता ताणें संवसारान आपल्या जिवितान व्हडल्यान व्हडल्यान बोवाळ मारून आपल्या कोश्टांचेर ताणें जैत व्हरूंक ना. बोगोर ह्या कोश्टांक फुडो करून मुखार सरून आनी त्याच कुर्सार आपलो जीव दिवन ताणें ह्या कोश्टांक फुडो केलो. आनी ह्या कोश्टां वरवीं आमकां मनशांक, आख्ख्या मनीसकुळाक आनी आख्खे रचनेक एके भाशेन सोडवण जोडून घेतली देवा मुखार. भाव भयणीनो, आयज परतून आमचेर रडपाचे दीस आयल्यात. कित्याक? जी सोडवण आमकां हाडून दिल्या जेजून, ती सोडवण घेवंक जें कितें आमी करूंक जाय आसलें म्हणजे देवाचें उतर आमी वाचूंक, आयकूंक आनी तें आमच्या जिवितांत घालूंक जाय आसलें तें पुर्तेपणी घालूंक ना. आमचो जेन्ना फायदो आमच्या दोळ्या मुखार येयलो, आमचो प्रॉफीट आमच्या मुखार येयलो, तेच बरोबर आमची ओडण्यो ज्यो आमकां आसात, आमचे डिझायर्स जे आसात, आमकां आशा जी जाल्ली आसा ती मुखार येयली तेन्ना हें देवाचें उतर काडून कोणशाक उडयलें. आनी देखूनच जी सोडवण आमकां दिल्या ती सोडवण आमी घेवंक पावूंक ना. आनी ह्या पासत आमी आयज नव्यान कोश्टवता, नव्यान रडटा. आनी आमी जेन्ना रडटा, भुरगीं जरी तर रडटात जाल्यार आवयक दूख जाताच. जेजू बराबर खुर्साचें मरण सायबीण माय मरूंक ना, पूण आपलो पूत जे भाशेन कोश्टवता तें पळोवन तिका दूख जालें. आयज आमची आवय रडटा. आनी जेन्ना सुरवातेकूच हांव म्हणटा आयज आमची सृश्टी माता सगल्यांची आवय, जेन्ना आमी कोश्टवतात तेन्ना ही सृश्टी मातेक घाय पडलेली आसा ती रडटा. भाव भयणीनो, आयज हे परबे दिसाक आंकवार मारी दुखेस्त माय, जरी तर आमी हे आवयची दूख जी आसा ती आमचे सोडवणे पासत वापरिना जाल्यार आमचें कोटा, आमकां तें लुकसाण. आनी आमी खरेंच जरी तर आमचे आवयचें दूख, आवय दुखांत आसा, कोश्टवता आनी आमी सुसेगाद आसा, असल्या भुरग्यांक आमी जायते फावटी म्हणटा अनुपकारी भुरगीं. तुमकां तुमच्याच घोडये गांवांत आसतलीं, तुमच्या भोंवतणी घोडये आसतलीं जांच्यो आवयो, जांचे जाणटे बापूय कोश्टवतात, आनी तांचे विशीं आमी जेन्ना उलयता तेन्ना कितें म्हणटा? आमी तांकां शाबासकी दिना, पूण आमी म्हणटा ही कसलीं भुरगीं आपली आवयक सतायतात, आपले आवयक त्रास जाता ते पळोवन आपूण सुसेगाद व्हडल्या व्हडल्या घरांनी रावतात, अशें आमी तांचे विशीं उलयता.
आयज जरी तर आमची सृश्टी माता जरी तर कश्टवता दुखांत आसा घाय पडलेले आसात आनी आमी बसून सुसेगाद आसा जाल्यार आमचे विशीं हेंच म्हणपाचें. तर दुखेस्त मायेची आमी परब मनयता आसतना भाव भयणीनो, ही दूख तिका आनिकूय जातली जरी तर जी दूख तिणें भोगल्या आपल्या पुताक आमचे पासत दिवंक तो सोडवणदार जरी तर आमी घेयना जाल्यार ताची सोडवण आमी आमकां जोडून घेयना जाल्यार ही आमची सायबीण माय आनिकूय दुखान पडटली. म्हणटच जरी तर आमी कितेंय करूंक सोदता आमचे सायबीण मायची दूख देंवोवपाक जाल्यार तिच्या कश्टांचो आमी फायदो घेवया. आमी जेजूशी येवया. जें कितें ती आमचे लागीं मागता ताचें आयकात, म्हज्या पुताचें आयकात, ही सोडवण जोडून घेयात जाल्यार जें कितें जेजू आमकां देवाच्या उतरान सांगता दिसाच्या दिसाक तें आयकून आमचें जिवीत जाग्यार घालुया. आनी जूंय जूंय आमकां दिश्टी पडटा आमची आवय कश्टवता तिचे पासत उबी रावया. तिका राखूंक आमच्यान जाता तितलें करुया. ताळो उबारपाक जाय ताळो उबारुया. झेलींत वचपाक जाय झेलींत या. पूण आमचे आवयक आमी राखूंक जाता तितले प्रयत्न करुया आनीक देवाचो आदारूय आमकां मागुया. तर आयची ही परब आमी मनयता आसतना जेजून जें आमकां शिकयलां तें आमच्या जिवितान घालून सायबीण मायच्यो दुखी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी नियाळून सोडवणेची वाट चलूंक आमी तयार जावया. रिटर्न वेडार गीत घेवया. C19 पेज नंबर 36. C19. सुका फुला कसा काटे जमलेले चिडीवाले आठाव बाबा भेटो तुका उद्या आणि सोऱ्या बाका सेजे आम्ही समोर बिता ते तू मारून घे म्हूण म्हाका मारवाड्याच्या बसा विसरून तू गेलो यार बोडा आम्ही समोर बिता ते तू मारून घे म्हूण म्हाका मारवाड्याच्या बसा रोखड्याक विसरून तू गेलो यार बोडा सगळी चिंता हे सांगेली चिडीला आठाव बाबा भेटो तुका उद्या आणि सोऱ्या वांगडा हे जे आम्ही समोर बिता ते तू मारून घे म्हूण म्हाका मारगोड्याच्या मासा रोखड्याक विसरून तू गेलो यार बोडा जे आम्ही समोर बिता ते तू मारून घे म्हूण म्हाका मारगोड्याच्या मासा रोखड्याक विसरून तू गेलो यार बोडा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव कोनवाळ्या बापा, जेजूच्या खुर्सा मुळी उबी आसतना आंकवार मारीक ताचे आवयक तुवें आमची दयाळ आवय करून दिली. हें देणें ओळखून आमचे दुखेस्त आवयचो माये मोग ह्या आयच्या बलिदानान खेरीतपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावा. सर्वेस्परा भोव पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दुखेस्त आवयक आंकवार मारीक आमी आयज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भोला तुज्या वैभवान.
उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोंसुकवीचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाभारताचो गूड परगोटुया जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन दुखेस्तावय आयज आमचे दुखीन आमच्या कुर्सामळी उबी आसा आनी आमच्या कुर्सामळी उबी रावन ती आमकां आपल्या आसण्यांची आनी मागण्यांची घोटाय दिता इल्लोसो वेळ ओगीच राव आनी तुजी कसली दूख आसा तुजे सृश्टीची कसली दूख आसा ती मारयेचे उदोरी देवा मुखार दवर आनी सगल्यो आमच्यो दुखी बापा मुखार दवरून आमी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाचन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणे मोगाळाची मोगाळाची तुंबो पवित्र संस्कारांत तुंबो पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवर सगळ्या वस्तूवर हांव तुजो मोग तुजो मोग करता. आनी आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. ही घोडी तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका भिगोयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो म्हाका दिवं नाका. जितलो तुमकां क्रिस्ताच्या कोश्टांनी वांटो मेळटा तितली तुमी संतोश भरीत जायात. अशें जेन्ना तो वैभवान दिसती पडटलो तेन्ना तुमी संतोशान उल्हासतल्यात. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, बागयोंत आंकवार मरेच्या दुखीचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत जोडलां. त्या बलिदानांच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कोश्टांत जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितांत भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमचे मागणे आयज आमी देवा मुखार दवरता आसतना आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. ह्या दिसांनी आंकडे जे आमकां दिसती पडटात आमच्या गोंयच्या राज्या विशीं तशेंच आमच्या भारत देशा विशीं ही कोरोना व्हायरस पिडेच्या झुजान ते आमकां घोडे दूख दितात वो आमकां घोडे ताची काळजी जाता. हें सगळें आमी देवाच्या हातान घालुया, विस्वास दवरुया आनी विस्वासान देवा लागीं मागुया. सोर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, सोर पदवीदार आनी काकलूत
खुर्सारा देवा तुझ्या आख्खे रचनेचो तुझ्या आख्खे रोचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय तूं प्रेमीत मोग करताय संवसारभर संसार भर कोरोना व्हायरस पिडेखात कोरोना व्हायरस पिडेका कश्टवतल्या पासत कश्टोतल्या पासून तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता प्रार्थना उबारता ती कोनवाडाईन हे कोण आयकून घे ऐकून घे यावचीत सुरू जाल्ली यावची सुरू झाली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणा काल येऊ हे पिडेक लागून पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दोगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती ती बळ सोड मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आदाराक आमी तुजे सरशी तुजे सोड येता येता हे पिडेचेर हे पिडेचे अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विद्यान्याक एक गुणादीक वासीन एक गुणाधिक वासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनच सोडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक तांच्या सरकार आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकारी गरजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बरेपणा फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मारून तुजे जाणवायेन जाणवाय उजवाडाय उजवाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमच्या सुमयावरवीं. आमेन आमेन आयज सांजेर 7:15 वाजता पवित्र संस्काराची बसवण जातली लायव्ह स्ट्रीम तातूंत जाता ते भाशेन वांटो घेवचो खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक खुर्साच्या जैताचेर आमी नियाळ करतले सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोय आसा सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर Short article here, T12, page number 207, T12. Cybercrime Advisory. Fraud on pretext of updating mobile connection KYC. As a new innovation method of cheating, the online fraudsters have started targeting mobile connection subscribers onto the pretext of updating their Know Your Customer details, stating that the mobile numbers will get blocked and will not if KYC is not updated. The fraudsters impersonating as mobile company representatives call or send SMS informing the mobile users that his or her mobile number services will be blocked if the KYC is not updated urgently with Aadhaar card. The fraudsters then ask customers to update the KYC online, and for the online updating, instructs to download a remote accuses application from the Play Store. A remote access application is used to control the device from different locations without having an actual possession of the device. Once the remote access application is installed, the fraudster gets access to the customer's device. The fraudster then asks to pay a nominal fee of ₹1 or ₹2 towards the KYC updating charges through online payment.
During the process of online payment, the credentials such as credit cards, details, OTP, etc. collected by the fraudster through remote access application or through social engineering. The fraudster then used the credentials for online transaction where the money is siphoned out of the victim's bank account. The social media account can be also comprised to the remote access application. Prevention and mitigation. The general public are advised to never respond to such calls and SMS. Never share any details with the caller. Never download any remote access application or other applications onto the instruction of such callers. If faced with any issue of SIM card not working, then visit the nearest customer care center or mini store. Else, call the genuine customer care number after doubling ensuring that the calling number is the genuine customer care number of the service provider. Avoid searching for customer care numbers on popular search engines as fraudsters have flooded their numbers citing them as customer care numbers of several popular service providers. If called onto this fake fraudster number onto the pretext of helping, they would sign for money. Report such calls and SMS to the nearest police station of Cybercrime Police Station, Rabandar, Goa or www.cybercrime.gov.in. Goa Police near Azad Maidan, Panjim, Goa 403001.